फाटले 3-4 महिने झाले कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांतल्या लँडलायन टेलिफोनाची सेवा बंद आसा। कुडचडे उजो पालोवपी दळ एमर्जन्सी वेळार 4 तालुक्यांनी आपली सेवा बजायता। मात आता कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांतलो लँडलायन टेलिफोन बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची गैरसोय जाता। हे विशीं कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो, मात अजून मेरेन तांणी कसलीच दखल घेवंक ना। तेन्ना आता तरी BSNL कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची अशी मागणी कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जांबावलीकर हांणी केल्या। 4 कंप्लेनी 4 आम्ही लेटरां केला, 8 कंप्लेनी रजिस्टर केला। लेटरांच आम्ही तांकां 4 केल्ले आसा। अजून BSNLच्या सायडीन खंयचोच आमकां हेल्प जावना। तरी आमच्या डिपार्टमेंटान एक वायरलेस सिस्टम कंट्रोल रुमाक बसयल्ली आसा, कारण लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून। आणि त्याचो नंबर आसा 7391047146। ह्या नंबराचेर पब्लीक जे आसा आमकां कम्युनिकेट करूंक शकता। आतां तुमच्या कुडचडे फायर स्टेशन आसा तें इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक पावसा टायमार खंय तरी तुमी 4 तालुकाच पळयता, तेतूर सगळे ते मागीर सांगे, केपें, धारबांदोडा जावं सावड्डे जावं हे एरिये तुमकां कवर करता। आतां एमर्जन्सी कॉल येयल्यार कशें रिसीव करतात? सद्याक आमचे 101 जर आमी डायल जर तुमी केलो जाल्यार तो आमच्या हॉटलायनीक डायरेक्ट तुमी कम्युनिकेट करूंक शकतात। लँडलायनाचो आसा 2650-301 2650-306 व BSNLच्या मिस्टेके खातीर अजून 3 म्हयने जाले तेणी रेक्टिफाय करूना। आमचे 4 लेटरां तांकां गेल्ले आसा, तरी पब्लिकाक त्रास जावपाक जायना। आमी सेकंड लायन चालू केला, पूण लोकांनी सगळ्या कडेन मागता की तेणी 101चेर इमिडिएट हे कॉल करचो, कारण 101 हो आमचो चालू आसा। आमकां पणजेच्यान सगळी कॉलां जी आसा डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता। अजून काय तेंची हालचाली ना हेजे फोनाचे रिपेर करपाक? कितें जालें तेजी तुमकां काय ना? BSNLची अजून टेक्निकल तेंच्या कडेन सारकी टीम ना। 4 लेटरां वचूनय तेंच्या कडेन अजून सिरियसनेस ना, कारण आमी जेन्ना स्वता जावन तांकां लेटरां करतात, आमी जावन सगळे डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करतात, तेन्ना तेंची जबाबदारी आसता की तेणी ही जी लायन आसा बेगीच्या बेगीन सारकी करची, पूण तांचे सायडीन अजून आमकां सपोर्ट मेळना। आमी आसा कुडचडे फायर स्टेशना, आणि आयज जो कुडचडे फायर स्टेशनाचो इश्यू आसा तो म्हणल्यार लँडलायनीचो। हेंचे कडेन 2 BSNLचे फोन आसा, आणि गेले सप्टेंबर साकून ज्यो लायनी आसा ती चलना। ताका लागून आयज आमी तेंचे जो इन्चार्ज आसा दामोदर जांबावलीकर ताका मेळ्ळे आनी एक्झॅक्टली इश्यू विचारले। तेणी सांगलें आमी हेजे फाटले जो इश्यू जाता तेजे परत तांकां कंप्लेनी करून दिल्ले आसा, पूण आजून पासून हेजेर कांय एक्शन जावना। ताका लागून ऑक्टोबराक एक फिक्स फायर फोन दवरलो जो सद्याक तात्पुरते लोकांक खबर आसा, सद्याक दोनूय सांगली। आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा ते कुडचडे फायर स्टेशन ते 4 तालुका पळयतात, ते सांगे, सावड्डे आनी धारबांदोडा। खंय तरी ही गोश्ट हेजेर लक्ष दिवपाचें जे ऑथॉरिटी आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा, कित्याक मोस्टली जे पावसाक जे एमर्जन्सी कॉल येता ते हांगच्यानच जे एरिया केपें ते जावं सांगे जावं जे वास्ट एरिया आसा ते हांगच्यानच एमर्जन्सी कॉल रिसीव करून ते सॉल्व करतात। पूण गेल्या 3 म्हयन्या साकून जे फोन चलनाचे खंय तरी हो प्रश्न उबो आसा की जर एमर्जन्सी कॉल जाले जाल्यार लोक खंय धांव घेतले। हे फक्त जे कॉल्स आसा ते वायरलेस फोन आसा तो फक्त डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा, पूण तेजी लोकांक जानकारी ना। ताका लागून खंय तरी हे फोन जे BSNLाक आसा ना जाल्यार जे लँडलायन आसा रिपेर करपाची गरज आसा। हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणे।